खोशेचो दीस आमच्या ह्या वाड्याचेर कांदोलीन आमचो बाप पावलू आणि तेजी फॅमिली ह्या घरान रावताली। ह्या पावसान हें घर पडलें, म्हणजे ते मातयेचें आसलें, खूब आदलें घर आनी हें घर पडलें। आनी आमी तेजे फ्रेंड म्हणजे इतलीं वर्सां वळखता, तेजी माय म्हाका वळखताली, नुस्तें इकपी, नुस्तेकारां ती फिशींग कम्युनिटी आनी इगोर्जेन काम करपी, आमच्या कांदोली चर्चीन काम करपी असो पावलू सगल्या तेका घडोना म्हणून आमच्या फादरीन इगोर्जेन एनावन्स केलें की तेजें घर बांदपाक आदार करचो म्हणून, आनी खुबश्या लोकांनी आदार केला आनी तितून हांवूय तेका सहकार्य दिता। आनी तेका आमी प्रॉमिस केला की आमचे वाटेनसून अरावंड 15 lakhs तेका हांव ह्या घराक मोडटलो आनी तेजें घर जितलें व्हडलें आसलें मातयेचें तें आमी परतून बांदून दिवपाक आमचो फूल प्रयत्न आसतलो, फूल हेल्प आसतलो तेका। तेका चर्चीनसून सगल्या लोकांनी डोनेशन दिवन थिंगासरूय एक 4-5 लाखाचो आदार केल्लो। हें घर परतून उबें जावचें आनी पावलू जे धाकटुल्या कुडान रावता आतां सद्याक येत्या आवट हावस, ते परतून ह्या घरान येवचो, हे आमचे सगल्यांचे विशीस तेका। आनी शेजारी हिंगासर सगळे लोक आहा, सगल्यांचो तेका हेल्प आहा आनी अशें करून म्हाका दिसता आमी आमच्या विलेजीन, आमच्या वाड्यांचेर एकामेकाक हेल्प करपाची गरज आहा। आनी हितून बारीक लोक जो आहा, बारीक समाजाचो लोक, गरीब लोक, हांकां आमी सगल्यांनी मेळोन वयर काडपाक जाय। आनी त्या खातीर बाब पावलू, वी विश यू ऑल द बेस्ट। सगळे लोक तुज्या वांगडा आहा। थँक्यू सर। आनी म्हाका दिसता आयज सगळे जाण जे येयले, आमचो बाब दिनेश, सगळे म्हणजे इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, लोक वांगडा येवप, कोणाक हेल्प करपाक, हेवोच संदेश आमचो प्रायम मिनिस्टर दिता। विजन ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर इज ऑल्सो द सेम, सबका साथ म्हणटा तो, आनी सगल्यांक वांगडा हाडटा आनी काम करून दिता। म्हज्या पादिकाराक तशेंच म्हज्या पातकुराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। हे इगोर्जेन एनावन्स करून हो आदार ताणें म्हाका केला आनी करीत आसा, ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।